Timotak Pauluchem Dusrem Potr. Timotak Pauluचो गंभीर हुकूम. Ch.4. देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता मुखार तो दोबेज्यान येतलो आनी आपलें राज संपादनेक पावयतलो म्हूण उगडास करून हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो संदेश पुरगोट कर. लोकांक तो मानो वा ना मानो तो तूं तांच्या कानार घालीत राव. खोट्या शिकवणांचेर वाड करून स्वताचो उजवाड घाल. खोडी काडून दाखय, तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कर. मनशां रोखपरी शिकोवन मानून घेवची नात असलो काळ येवचो आसा. तांचे कान खरजो नवलां आयकूंचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू ती विंचून काडटलीं. स्वताक कान भेरे करून तीं गोपां तालां आयकूंक भोंवतलीं. पूण तूं जाल्यार जागृत राव. येतात तितलेय कोशदोक धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान पुरगोटूंक भार घे. तुजे सेवेचे कायदे जतनायेन पाळ. पावलू आपल्या जिविताच्या शेवटाक पावता. म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जालां. संवसार सोडून वेचो म्हजो वेळ पावला. शेवट पर्यान हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. भवाटांत हांव थीर रावलां. एकूच म्हाका आतां उरलां, तें म्हणल्यार देवान म्हाका दवरलेलो ताका मानवलोल्या जिविताचो जैताचो मुकूट. त्या दिसा सोमी जेजू नितीवंत मनसुबेदार तो मुकूट म्हाका दितलो, म्हाकाच न्हय पूण ताच्या दोबाजीक येण्याक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. बारीक खोबरो. जाता तितले बेगीन म्हजेशी ये, कित्याक ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसालोनिकेक गेलो. क्रेसेंस गलासियेक गेला आनी तीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सोशी आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेजाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कडेन म्हजें माथ्याचें आवरण दवरून आयलां तें येत आसतना हाड. तशेंच म्हजे कोवळे आनी भोव करून म्हजीं बरोवपाचीं बारीक चामाचीं पत्रां. अलेक्झांडर कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबांक फावो ती खास्त सर्वेस्पोर ताका लायतलो. ताचे सोरी तूंय चतूर राव, कित्याक आमच्या संदेशाचेर तो सामको विरुध्द जाला. पयले पावटी मनसुबेदारा मुखार म्हाका उबो केलो तेन्ना म्हजे वाटेन कोणूच उलोवंक ना. सगल्यांनी म्हाका सांडलो. देव तांकां हाची खास्त लायना जावं. पूण सोमी म्हजे वाटेन उबो रावलो आनी ताणें म्हाका बोल दिलें. अशें म्हजे उद्देशीं शुभ वर्तमानाची पुरून परगटणी जाली आनी सगल्या विदेशियांनी ती आयकली. म्हणटच सोमयान म्हाका शिवाच्या तोंडांतलो निवारलो. सगल्या नश्टांतलोय तो म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत सलामती पावून म्हाका तारण दितलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. निमाणें नोमान. प्रिस्केक, आक्विलेक आनी ओनेसिफोराच्या घरच्यांक हांवें विचारलां म्हूण सांग. एरास्त कोरिंताक रावला. त्रोफिम बरो ना जालो आनी मिलेतांत ताका पाटी धरून हांव आयलों. हिंवाळ्या आदीं ताकतीन हांगा येवंक प्रयत्न कर. योबूल, पुदेंस, लीन आनी क्लाउदिया हांचो आनी सगल्या भावां भयणींचो तुमकां नमस्कार. सोमी जेजू क्रिस्त तुजे सोवें आसूं. ताची दयाळाय तुमी सदां भोगूं. देवाचें उतर.